म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, सायबीण माय आदी फुडेंच सगळें पळयोवन आपल्या पुता कडेन विनंती करता. हें इतलेंच आमी मनांत दवरया. आमी जेजूच्या एकवटान जियेता आनी ती आमच्यो गरजो जाणो तर आमी केन्नाच भिवंक फावना. पूण विस्वासान बोरवाशान ताच्या मोगांत आमी अदीक आनी अदीक वाडत वचूंक जाय. तो सगलें कोत्ता आमचे पासत. आमकां कसलीच भिरांत आसूंक फावना. ताणें सांगलां आमकां भियो नाकात म्हणून, तर आमी ताचेर विस्वास दवरया. तो जशे भाशेन आमकां दाखयलां, एक आवय आपल्या भुरग्याक दूद पाजता आनी ओड्ड्यांतलें दूद भुरगें पिवन घोट जाता. ते भाशेन देव आमचो परामर्श करता आनी कसलीच भिरांत आमकां ना. ताका आमी हाजेर जावन आमचें जिवीत सारया.